सायन बोर्ड आणि सिग्नला संबंधी येरादारी सेलान घालून दिल्ली मार्गदर्शक तत्वां सरकारान मान्य करून घेतली जाल्यार फुडल्या म्हयन्यात नव्यान येवपी जुवारी पूल कांय प्रमाणात वाहन येरादारी खातीर उक्त जावपाची शक्यताय आसा. दक्षिण गोंय येरादारी पुलीस SP धर्मेश आंगलेन सांगले. नवो जुवारी पूल फुडल्या म्हयन्या सावन फकत एके वाटेनच्यान येरादारी खातीर उक्तो जावपाची शक्यताय आसा. येरादारीची दिका आनी प्रवाह थारोवपाक म्हत्वाचो थारतलो. येरादारी प्रवाहाचो पुलीस डेटा एकठांय करतात अशी माहिती दक्षिण गोंय येरादारी SP धर्मेश आंगलेन दिली. आयकात. ब्रिज आमच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे बाय डिसेंबर ते चालू करू शकतात एक सायड. दुसरे सायडीचे तांचें काम अजून चालू आसा. सो जी सायड चालू आसा ताजें आमी पयर फाटल्या दिसांनी इन्स्पेक्शन केलें आनी ताजेर ट्राफीक सोडत जाल्यार कितें कितें जातलें हाच्या बद्दल आमी इन्फॉर्मेशन गॅदर केलें पयलें. कित्याक आमी फर्स्ट टायम गेल्ले. सो त्या इन्स्पेक्शनाचेर आमकां थोडे सायनेजीस लावच्यो पडटल्यो. आनी कितें जाता जो एप्रोच रोड आसा पणजेच्यान टुवर्ड्स वास्को म्हणजे टुवर्ड्स मडगांव येवपाक ताका खंय तरी आमी मदीं हें सेंट्रल डिवायडर आसा तो काडून ती ट्राफीक हेवटेन घेवपाची आनी कशी घेवपाची ताका बॅरिकेडींग करचें पडटलें मदीं. नाजाल्यार ती डायरेक्ट ट्राफीक येवन हे ट्राफिकेक ब्लॉक करूं शकता. सो हे बारीक बारीक पॉयंट्स आसा हाजेर आमी थंय डिस्कशन केलें त्या दिसा आनी ते सजेशन्स आमी तांकां ऑलरेडी दिल्ले आसा DBLाक आनी DBLान मागीर आमकां परत कम्युनिकेट केलें की तुमच्या सजेशना प्रमाणे आमी तें सगळें तयार करतले. सो हें तांचे तयारी जातकच मागीर आमी परत आनी एक इन्स्पेक्शन करतले आनी त्या प्रमाणे मागीर ठरयतले. कितें नवें आसतकच खंयचें सिस्टम जाग्यार पडपाक 1-2 दीस वता. सो ती पयलीं मिनिमम त्रास जावन लोकांक मॅक्झिमम तातूंतल्यान आमी कितें मार्क काडपाचो हें आमी चिंतपाक जाय म्हणून आमी तें इन्स्पेक्शन केलें. सर वास्को एअरपोर्टूय थंय आसा तांकां वचपाक खंयच्यान हें दवरतले वास्को? ना एट द मोमेंट आमी अशें ठरयलां की एअरपोर्टाचेर बी वता पळय ट्राफीक ती ते नवे पुला वयल्यानूच वतली. तो मोठो आसा रस्तो. आतां आमचो आसा तो एक 15 मिटराचो रस्तो आसा. आतां ब्रिज आसा पळय तो 15 मिटराचो तो मातसो व्हडलो आसा. सो तो व्हडल्या रस्त्या वयल्यान तितली फास्ट वतली ट्राफीक. कळ्ळें? दोनी टू एंड फ्रॉम नव्या वयल्यान सोडटले आनी मागीर ती येवपाची ट्राफीक खंयचे वटेन घालपाचें हाजे बद्दल आमी मागीर ताजेर डिसिजन घेतलें. ओके. आनी एक मिटींग आसा? हय आनी एक मिटींग आसा. पयलीं आमी जे पळय आतां पयल्या मिटिंगेन डिस्कस केलां तें तांचें कम्प्लायन्स कशें जाता तें पळयतले आनी मागीर आनी एक मिटींग फिक्स करतले. इतल्यान तो बेगीन रोखडोच ओपन जावचो ना. तांचें अजून काम चालू आसा. ओके. सो ते डिसेंबर म्हणल्यार अशें तांणी सांगलां आमकां डिसेंबर तें पळय तें काम ब्रिजाचें काम तें इट इज फिजिकल वर्क. तें हांवें तुवें अशें प्रेडिक्ट केलें म्हणटा तें जायना. इट हॅज टू बी फूल बिकॉज ताजे वयल्यान ट्राफीक सोडपाक जाय. ताजे थोडे टेस्ट बी करपाक जाय. सो ताका टायम लागता. सो तांचें जशें रेडी जालें दे हॅव टू बी कॉन्फिडंट. तांचे तयारी जाली म्हणटकच आमकां कितें आसा आमी आज जाल्यार फाल्यां सोड म्हणून सांगूं शकता पूण तें तशें जायना. कळ्ळें? सगळें पळोवचें पडटा. तें पुलाचें काम न्ही तें दे आर डुईंग फिजिकल वर्क देर. सो जे पळय फिजिकल काम करता तें तांगेलें फूल जातकच आमी ताजेर डिसिजन घेतलें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत.